मोगाळ भावा भयणीनो, आज संवसारांत आकाच अनवार उपजाला आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी हर एकलो कंगाल जाल्या, निराश जाल्या. पूण आमकां बरवसो दिवचो, आमचो भावार्थ घट करचो, आमची बातयेनी तीर करचो. जेजू आमकां केदींच सोडून घालिना. तो आमचे संगी सदांच आसा. आमच्या ह्या जिविताच्या पैनार कश्ट पिडा म्हणल्या वाऱ्या वादळाक आमी संपडत आसतना तो आमकां उखल धरता, धैर्य दिता आनी बळ आनी घटाय आनी सवकासाय दिता. त्या जेजू समकर थोडो वेळ करचो गो आमी हर एकलो व्हडा आतुरायेन आसाव. कित्याक पुनार जिवांत जेजू आमकां हर एकल्यांक बळ दिता, घटाय दिता आनी जैतेवंत जावंक आदार दिता. ह्या आमच्या मोगाळ सोम्या समकर हो वेळ आमी करसीत आसतना चवकसाय आमची दुखां पुसो जेजू. आमचे मोदेगात आदर जाता आसतना आमची खंत बेजाराय सरू आमी सोडया. ताचे सरशीन आमी थोडो वेळ करसिया. तसो सोमी आमकां हर एकल्याक आदार दिवं दी आनी हे कर्ग कोरोना वायरस ह्या कोविड-19 हे ह्या संवसारांत हांव पयस वचों दी आनी तेच बरी ह्या दिशेन वावर करच्या सर्व दोतोरांक, नर्सांक, सिब्बंदी वर्गाच्यांक आनी हातूंत हांव जायते पिडेस्त आसात तांकां सर्वांक तसो सोमी राखूं दी म्हणून ह्या एका वरांच्या वेळार त्याच सोम्या लागीं आमी मागया. त्याच सोम्याक आमचे मदें स्वागत करुया, दिमी घालया आनी गावयां गीत स्वादीक सक्रामेंता कलत्या ह्या बिडारा. Sacramenta caltea ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा चाकुवारा सोमेस्त उबारताळे काळसा आमची भेटयता गायना स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta आमकां बाळसाण रावलाय तुजी देव सावकासाय आमची दुखां पुसताय तुजे सशीन दावून येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta हातून सामसो विशेव वादळा मोदलो जीव राखताय
असो दे ओसा बोलदर्यात पोईन करता तुझे सोम्या पाचेर रावता स्वादी Sacramenta Swadi Sacramenta वो पवित्र सक्रमेंतांत उंड्या रुपाकाल करोस आजाराच्या मोगळा जेसू आमी तुका नमन करताव तुका आमी काळजांतावन दिन वाचताव जशें तूं गेत्सेमनी मळ्यान दिंब्यांनी तुज्या बापा मुखार तूं सरपडलोय तेच रितीन आमी तुजे मुखार मागण्यान आनी ध्यानान येताव आमचे कश्ट आनी दूख सूख आनी संतोष दादोसकाय आनी बेजाराय तुका आमी सांगताव उंड्या रुपार आसच्या जेसू तुज्या आजारपणान आमकां बरें तूं आमकां बळ दी तूं आमकां घटाय दी ह्या संवसारांत कोरोना म्हणल्या पिडे वरवीं सगळो संवसार कंगाल जाला निराश जाला दिसभर तो ग्रास लोकांक मेळना जाला मोगळा जेसू तुज्या परगट जिने वेळार तुवें हर एकल्यांक बरें करीत गेल्लोय तेच बरें तुजे सरशीं धांवून आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुवें सवकसाय दिल्ली पिडेस तुज्या सरशीं धांवून आयिल्ल्या वेळार तुज्या एकाच उतरान पिडेस गूण जावन बऱ्या भलायकेंत फाटीं गेल्ले तुवें असर्यां केलीं अजापां केलीं लोकांची भूक थांबयली लोकांची दुकां पुसलीं आनी ह्या मारिफात तूं आमचो सोडवणदार सोमी मोगाळ इश्ट आनी गवळी म्हूण आमकां हर एकल्याक तुवें दाखोवन दिलें आज हीच परिस्थिती आमच्या संवसारांत उदेली आसा मोगाळा जेसू कलतेपणान तुजे लागीं आमी परतून मागताव आमकां दिसभर तो ग्रास सोडूंक आमची भूक थांबोवंक आमचे कश्ट निवारूंक आमची पिडा शिडा पयस करून तुजे लागीं आमी परतताव मोगळा जेसू आमचेर तूं दया दाखय आमची पातकां बोगोस आनी ह्या संवसारांत आयिल्ल्या ह्या अनुवारतां निवार केवल आमकां मात्र न्ही बगार सगळ्या संवसाराक तूं सुटका फावो कर म्हणून ह्या वेळार तुजे लागीं आमी प्रत्येक रितीन मागताव मोगळा जेजू ह्या दिशेन जायतीं आपले कुटाम सोडून शुश्रुशा करच्या खातीर धाकटेर नर्सां आस्पत्रांनी वावर दिवन आसात जायते सिब्बंदी ह्या बऱ्या कामा खातीर तांचे रात आनी दीस म्हूण लेगीत नासतना सगळे दीस सगळो वावरूच ती घालन आसात तांचे पासून प्रत्येक रितीन आमी मागताव तांकांय तूं ह्या अनवरांत निवार तांकां असलें बादाक येनासतना तूं सांबाळ मोगळा जेजू नेणचुलीं भुरगीं आपल्या उद्यार आसच्या आवयां पासून तूं रडतात दुकां गळयतात ह्या पिडेक शुश्रुशा करच्या खातीर तांच्या आवयो आस्पत्रेंत वावर करता आसतना भुरगीं आवय सांगाता वेळ करसूंक कुटुंबां सांगाता वेळ करसूंक साध्य जावंक ना तांचो सॅक्रिफीस आज आमी उडासा करताव आनी त्या सर्वां पासून तूं ह्या वेळार आमी मागताव मोगळा जेजू आमा समेस्तांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तुज्या समकर आमी दिंब्यार आसा वाचता एक वर तुज्या सांगाता आमी वेळ करसीत आसतना सगळ्या संवसारार आसलें अनवार निवारून बेगीन आमकां सुटका फावो कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागताव तूं आमचो मोगाळ सोडवणदार मोगाळ इश्ट मोगाळ वैज तुजे लागीं
ह्या वेळार आमी मागता तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. मोगाळे भावा भयणीनो, आमच्या मोतीक दोस्तात त्यो सर्व संगती ह्या वेळार आमी बगलेक दवरया. आमी ह्या वेळार जेजू संगत वेळ करसीत आसतना आमची मोबायलां स्विच ऑफ आमी दवरया. आमकां अडकळी आडटात जेजू संगत वेळ करसूंक तें सर बगलेक दवरया. आमचे कुटाम आमी सांगाता हाडया, सांगाता बसया आनी त्याच जेजू समकर थोडो वेळ आमी करसुया. तो जेजू आमकां सुटका दिता, तो जेजू आमकां सवकासाय दिता, तो जेजू आमची दुखां बुसता आनी आमचे कश्ट हाळू करता. ह्या वेळार ताका आमी आराधन करुया, अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी आराधन तुका सोमया जेजू. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हज्या देवा म्हज्या सोमया. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हज्या सोडवणदारा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हज्या बाचावे. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हज्या इश्टा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हाका जिवीत दिवच्या जिव्या उंड्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हजे मागणे आयकतेल्या सोमया. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हजी पातकां बक्षितेल्या देवा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हज्या दयाळ मनसूब जरा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. मोगाळ सांबाळणारा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. जिविताच्या दातारा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. दयाळाच्या सागोरा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. रडतल्यांचे बुसवणे. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. म्हजे लागीं तुजें दैवीक उतार उलयतल्या देवा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. आमकां सर्गाक आपोवन व्हरच्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया एका आवयच्या की सड मोग करतल्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया देवा बापान बसायिल्ल्या तारोका. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. अवकारीचे कुशी गरबी संभवल्या देवा पुता. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. देवदूतांच्या गायनामध्ये या संवसारी आयिल्ल्या मनशा बाळा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. नजरेंतल्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या सांद्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. मोरयेच्या हाती तेंपलांत भेटयलेल्या बाळा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. आवय बापयक खाल जाल्ल्या जेजू नजरेना. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. पवित्र सक्रामेंतांत करोस आजाराच्या खऱ्या देवा आनी खऱ्या मनशा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. विश्वास आनी काकुळतीच्या ग्रेस्तकायेन भरिल्ल्या आमच्या सोडवणदारा आनी मानवेला. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. सृष्टेच्या आनी चरित्रेच्या राया आनी सोम्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. पातका आनी मोरणाचेर जैते वोन जाल्ल्या सोम्या. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. पुनर जिवान जावन बापाच्या उजव्या बसून आसच्या मनशा कुळाच्या इश्टा. अर्गांनी आराधन तुका सोमया जेजू. वय मोगाळ भावा भयणीनो, सोमी उंड्या रुपार आमच्या मोगान बरोवन हांगासर आसा. तो रायांचो राय तरी किरकोळ मनशा पळोवन घेवन मनशा सांगाता रावोंक आयला. ताका आमी उतरांनी आराधन केलें. आतां गायना मारिफात ताका आमी आराधन करुया. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने त्रिएका देवाने, त्रिएक देवाक आमी आराधन करुया. तसो आमचे कश्ट समस्ये बेजाराय पिडा शिडा सर पयस करूं दी. आमकां हर एकल्याक सवकासाय फोवो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने त्रयेका देवाने. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने
त्रयेका देवाने ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ आराधने आत्माने त्रयेका देवाने आमच्या तुम्ही उभारूया हालेलुया 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 होय मोगाळ बाबानो बहिणीनो या वेळार जेजू ताची ससाई ताची कृपा आमच्या हरी एकल्याचेर आमच्या संवसाराचेर कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या हरी एका भावा भयणींचेर वतेत आसा ताची खून करची सकत सर्व मनशांचेर ह्या वेळार वळोनूच आसा आमी हरी एकलो ताच्या समकर बसोन ताचे लागीं मागोवन आसतना तो आमकां हरी एकल्यांक सवकासाय ह्या वेळार दिवनूच आसा भिये नाकात हांव तुमचे सांगात आसा म्हणलो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरेपणी हजर आसा तुमी कळवळचे सोडून सोडी जय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हणलो जेजू ह्या वेळार आमकां हरी एकल्यांक बळ दिता घटाय दिता सवकासाय दिता हांव तुमचे सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा म्हणून बसावणी केल्लो जेजू ह्या वेळार आमच्या हरी एकल्याच्या काळजा मोतींत तिस सकत तिस बोळ तो घालता आनी आमचे सांगाताच तो रावता येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता सोमी ह्या वेळार आमकां हरी एकल्यांक ताचे सरशी येवंक आपोवणें दिता आमचो मोगाळ सोमी कितलो बरो न्ही आमचो मोगाळ जेजू कितलो खालतो आनी बळो न्ही आमचो सोमी आमचो दैवीक वयस आमचे सांगाता सदांच आसा न्ही तर मोगाळ भावा भयणीनो आमी कित्याक भियोवचें आमी कित्याक खंत करची आमी कित्याक दुकां गळोवची जावं पुरो आज आमकां बेजाराय आज आमकां निराश आज आमकां दुकां येतात जावंक पुरो कित्याक ह्या संवसारार असलें हें खर्क केदाळा निवारता कोन्ना म्हणलें एक भिरांत आमकां आसा अशेंच जायत तर आमच्या भुरग्यांची आमच्या कुटुंबाची आमच्या दिसभरच्या ग्रासाची परिस्थिती कशी रावात म्हणली खंत आमकां स्वाभावीक जावन येवचें आसा पूण मोगाळ बाबा भयणीनो आमी जेजू लागीं खालतेपणान मागया हो एक अवकाश जेजून आमकां हरी एकल्यांक दिला एका कुटुंबा सांगता ताच्या समकर बसून एका कुटुंबा सांगता मागणें करूंक आनी हें अनवार निवारूंक ताचे लागीं परतूंक दिल्लो अवकाश आमी गळसिया आज आमी मागणें करूंक जाय जेजून म्हणल्या उतरा प्रकार कळनासतना मागणें करा कळनासतना मागणें करा
ताळणेक सांपोडण्याचे मागणे करा गेत्सेमनी मोळ्यान ती ताणें म्हणली उतरां इंस जावन आसात अतमो तयार आसा खरें पूण कूड अस्कत मोगाळे बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी आमची कूड कितें सांगता त्या प्रमाणे चलोवंक फुडें समकत हांव अतम्याची निर्लक्ष आमी करता आनी ह्या वरवीं जेजूक आमच्या सोम्याक आमच्या सडवंदराक आमच्या वैजाक आमी पयस दवरता पूण ही वेळ ही ऐन घडी जावन आसा तो आमचो देव आमचो राय आमचो रसनार आमचो सडवंदार देखून त्याच आमच्या रायाक आमच्या सडवंदाराक उलो मारया तुमची जबाब जावं दी जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हजो राय म्हज्या कामांत जेजू तूं म्हजो राय म्हज्या राटावळेंनी जेजू तूं म्हजो राय म्हाका तेंते सवा नाटतना जेजू तूं म्हजो राय संवसारी संगती म्हजेर धनी पोवन चलोवंक चिंतना जेजू तूं म्हजो राय माध्यमां म्हजेर प्रभाव घालन राय जाता म्हणटसतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका दुडवाची आशा भोगतना जेजू तूं म्हजो राय हांवें संवसारी वस्तूंक लब्धूंक चिंतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका पिडा येताना जेजू तूं म्हजो राय समस्यांनी रवड घालतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका नश्ट भोगतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका दुरसुने आयकूंक मेळतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका एकसुरपण भोगतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका रडोंक मेळतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका कश्टां वयर कश्ट येतना जेजू तूं म्हजो राय म्हज्या मोगाच्या थावन दूख मेळतना जेजू तूं म्हजो राय म्हाका सलवणी मेळतना जेजू तूं म्हजो राय म्हजे विशीं सूख चिंताप दित आसतना जेजू तूं म्हजो राय वय मोगाळ बाबा भयणीनो आमचो समी राय ह्या संवसाराचो मात्र न्ही सर्गा संवसाराचो जावन आसा सर्गाचो मात्र न्ही बघा सगळ्या सर्ग आनी संवसाराचो राय खंयसर वचूं हांव सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतार खंयसर वचूं हांव सोदून करो मैपास तुजो इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हाका उस्वास खंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी तुजो वयज म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका बेगीन जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया ह्या कंतारांतले पयलें आनी तिसरें स्टांजा आमी ह्या वेळार गायन करुया त्या जेजू राया आनी सोम्या लागीं आमी समर्पण दिवया हे घडीभर आमी उबी रावया आनी आमचे हात उक्ते दवरन त्याच जेजू सोम्या आनी राया लागीं परत न्हू ह्या वेळार आमी मागया आनी गावया गीत जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा
म्हज्या सर्वा जे सर्व सोदून बरी भलायकी तूच वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा वय मोगाळ बाबा भयणीनो खंयसर वचूं आमी त्या सोमया लागीं आमी वचूं कित्याक तो सोमी बरी भलायकी दिता तो सोमी आमचो वयस जावन आसा तो सोमी आमकां गूण करता खंयसर वचूं आमी सोदून खरें जिवीत तो जावन आसा जिवीत आनी जिवन पोवन सर्गाक पावची वाट तोच जावन आसा त्याच सोमया लागीं ह्या वेळार आमी आराधनान ताचे विनवणी आमचे मुखार दवरता आसतना त्या सोमयाक आमचे संगत रावोवंक आमी उलो करचें चड गरजेचें जावन आसा ह्या वेळार आमी निराशेंत आसाव कंगाल जाल्याव खंयची बेजारायन आसाव आमचे पातयेनी आमी घट करूंक आसा आमचो बोवार्थ आमी तीर करूंक आसा तोबळ मात्र त्या सोमयाच्या पांया तळा आयिल्ल्या आमी आमकांच ताका समर्पण दिवंक आमी सक्तले हांव हो जावन आसा एक वेळ आमकां देवान दिल्लो हो वेळ आमी घडसुया ताचेर आमी पातयेनी दवरया ताचेर बरवसो आमी तीर करुया तो सोमी आमचो बरवसो जावन आसा आमची सबाब जावं दी आमी तुजेर पातयेता ये सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमी तुजेर पातयेता ये सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमचे सोडवणे पासून सर्गीतान देवून आयिल्ल्या रायाच्या एकल्या बापाच्या एकल्याच जनीत पुता आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमच्या सहाय्यक परिगतेंत आमचेर दया दाखोवच्या सर्गींच्या वैजा आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आज संवसारार आयिल्ली कोरोना म्हणली मारेकार पिडा पयस करच्या मोगाळ वैजा जेजू आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया वायटांत आमकां निवारूंक आपणाकच भेटयल्ल्या बलिदानाच्या शेळये आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आपल्या मोगाच्या परजे पासून आपलोच जीव दिल्ल्या बऱ्या गवळ्या आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमी जिवितांत निराशी जाताना आमकां संतोष दिवच्या मोगाळ सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या संगाता रावच्या मोगाळ इश्टा आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमी चिंतले योजन पोंताक पावोवंक धैर्य दिवच्या मोगाळ सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमच्या मोगाच्या मनशांक कुटुंबाच्या मनशांक पयस आसल्या वेळार तांचे संगात रावून तांकां आदार दिवच्या मोगाळ सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमच्या कामाच्या आनी शिकपाच्या वेळार आमचे संगात रावच्या देवा आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया आमी पयन करता आसतना आमकां पयना आकांत दावन निवारच्या देवा आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया देवाची खुशी स्वीकार करूंक कश्ट जाता आसतना त्या खुशेक कल्तीमान घालूंक आदार दिवच्या मोगाळ सोमया आमी तुजेर पातयेतांव ये सोमया वय आमची पातयेनी आमचो बोवार्थ त्या सोमयाचेर कित्याक तो सोमी आमच्या हर एका मेठांनी आदार दिवचो जावन आसा तो आमचे संगता रावचो जावन आसा आमकां सवकासाय दिवचो जावन आसा ताचेर आमी पातयेनी दवरया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एका गरजेंत म्हाका पावचो तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा ह्या संवसारांत कश्टांची मोडां आयल्यांत भिरांतेची मोडां आयल्यांत पिडेशिडेची मोडां आयल्यांत आनी आमी हर एकलो कंगाल जाल्या निराशी जावन घरांनीच आमी आसाव दिसभर तें वावर करचें आज वावर करूंक
वसोंक कंपनी उगचनांत वावर करूंक मोहन आसा तरी दैर पावना असली पिडा आपणाक येत कोना म्हणली भिरांत आज सगळ्या संवसारार विसरून आसा मोगळा जेजू तुजेर आमची पाचयेनी जावन आसा मोगळा सोमिया तुजेर आमचो भावार्थ जावन आसा हें कर्ग ही पिडा ह्या संवसारांत निवार सोमिया संवसारांत हांव निवार सोमिया आमकां हर एकल्या सुटका दी सोमिया डॉक्टरां नर्सांक जायते तांचे दिसभर तो ग्रास तांचे गुटां म्हणून लेखीन आसतना दिसभर ते वावर करनासात भियान तरी तांच्या जिविताचे तांच्या जिवाचे आशा लेखीन आसतना वावर करनासात मोगळा जेजू ही पिडा ह्या संवसारांत हांव काड आमकां सुटका दी आमकां सवकासाय दी मोगळा जेजू तुजे लागीं परतून मागता हांव संवसाराचो सगळो लोक आज तुजे लागीं परतून मागता तुजेर तूं आमच्या हर एकल्याचेर खाकोळचो दाखय नेंतुल्या भुरग्यांक प्रायस्त भुरग्यांक युवा जनांक कोणाकच सोडिनासतना ही मारेकार पिडा आज दावली मारन आसा खंयच्या वेळार खंयसर खेदाळा येता म्हणले आमकां कळीत ना निराशा जाल्या दुखीन भरल्या हांव कंगाल जाल्या हांव तुजेर आमची पातयेनी तूं आमची ही कश्टांची मोडां पयस कर तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा मोगाळ बाबा भयणीनो आमी हरी एकली ह्या जेजू समकर आसा वाचता वडा पातयेन वडा भावार्थान आमी जेजू लागीं मागया आनी हें गीत ह्या वेळार गायन करुया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा मोगाळ बाबा भयणीनो सोमयान आमकां हर एकल्यांक निवारूंक जाय ह्या कर्गात हांव निवारूंक जाय ह्या अनुवारात हांव निवारूंक जाय ह्या पिडेत हांव निवारूंक जाय मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें जेजूची उतरां आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसात जेजू आमकां हर एकल्यांक मागोंक उलो दिता मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना मागा कळनासतना मागा म्हणून जेजून आमकां हर एकल्यांक सांगलें जावन आसा हो जावन आसा वेळ आमी त्याच सोमया लागीं मागोंक तो सोमी मागल्लें आमकां दिता म्हणलें पातयेनी आमकां आसोंक जाय पळयनासतना सत म्हणटात ती कितलीं बागी जेजून म्हणलीं उतरां तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय पळयनासतना सत म्हणटा कितलीं बागी ह्या उतरां मारिफात जेजू
आमकां हर एकल्यांक ताचेर पातयेनी दवरूंक ताका सत्मनूंक जियोंक आमी आमकां उलो दिता मागले मेलताच म्हणल्या भावार्थान मागल्यांक मेळिल्लें पवित्र पुस्तकांत दृश्टांत आमकां आसा मार्कास एवांजेली अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 4 कानागान स्त्रियेक आमी पळयलो तर थंयसर तिचो भावार्थ पळोवन गूण जाल्लें घडीत परत मार्काच्या एवांजेलांत अध्याय 9 वाक्य 14 देवसार लागल्या भुरग्याचो बापोय येवन ताचे लागीं सोम्या लागीं विनंती केल्ल्या वेळार तें ताका फावो जालें आमी मागली संगत मेळा जंय म्हणून ना थोडे पटी आमी मागली संगत मेळना तवळ निराश जावचें न्हय जाकोबाचो पुस्तक आमकां सांगता ग्रंथ सांगता अध्याय 4 वाक्य 3 थोडे फावटी आमी पाडी रादान मागूंक की बरो आमी मागले आनी एका रितीन आमच्या बरेपणा खातीर मेळटलें हें आमी उडासाक दवरूंक जाय देखून सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय आनी मागल्या वेळार खंडीत जावन तो आमकां फावो करता तें एक धाकटुलें भुरगें आमकां शिकयता तें भुरगें थोडोसो वेळ आपल्या कुडांत एकलेंच आसलें आवयन विचारता आसतना हांव जेजू लागीं मागून आसलें हांवें ताका सांगलें हांव ताचो मोग करता म्हणून आनी तो सांगतालो तो म्हजो मोग करता म्हणून हें जावन आसा मागणें मोगाळ बाबा भयणीनो आमी जेजूचो मोग करचो आनी जेजू आमकां ताचो मोग करता म्हणून सांगता असलें मागणें आमचें जावंक जाय धवळ कसलें आकांत येवं दी अनवार येवं दी त्या अनवारांत हांव आमकां निवारता आमची जबाब जावं दी निवार आमकां येसुमिया निवार आमकां येसुमिया निवार आमकां येसुमिया निवार आमकां येसुमिया सैतानाचे सक्ते आनी संवसारी ताळणे धांवन निवार आमकां येसुमिया तुजे विने आमी सगळें करूंक शकता म्हणल्या पोकोळ आनी अहंकारी चिंतपात हांव निवार आमकां येसुमिया बियाच्या आनी आकलासाच्या पासात हांव निवार आमकां येसुमिया दुबाव आनी देदेस्पराच्या चिंतपात हांव निवार आमकां येसुमिया काळजाचे दारुणाये आनी माया मोगाचे अस्कत काय निवार आमकां येसुमिया आमचे थंय आसले सर बे पयस जावच्याक निवार आमकां येसुमिया आमचेर आयिल्लो आकांत पयस करूंक निवार आमकां येसुमिया आमचेर आयिल्ली पिडा शिडा निवार आमकां येसुमिया आमकां ह्या संवसारांत जशें कोरोना व्हायरस म्हणली पिडा आमचे तावन पयस करून निवार आमकां येसुमिया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ बोर्थ बरीच ಕಂಥಾರಾಚಿ ಉತ್ರಾಯಿ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವ ओय मोगाळे बाबा बहिणीनो एकडे भर आमी उबी रावया आमचे ध्यान मन पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचेर कसवया त्या सोम्यात असलो देव दुसरो कोणूच ना आमचो मोग करतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना तोच सोमी आमचो मोग करता त्या सोम्याक उलो मारया आनी काव्यांक गीत निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ हांवें गायिल्ल्या उपरांत तुमी गावचें ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ
యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕಿರುವೆ ದೇವಾ యేసయ్యా యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్యా యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ कष्ट बेसर दुखा वेळारे आमचे संगता आसो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे संगता आसा
मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या एका वराच्या वेळार जेजू समकर आमी वेळ करसूनच आसावो हो वेळ जावन आसा भोव अमूल्य हो वेळ जावन आसा भोव फायद्याचो आमकां हो वेळ दिल्लो सोमयान आनी ह्या वेळार सोमया सांगाता हो वेळ आमी करसितावो तो सोमी आमकां हर एकल्याक ताची बेसांवां दिता आशिर्वादां दिता तो आमकां बळ दिता देखून त्या सोमयाक आमचे सांगाता रावोंक आमी उलो मारया तो आमचे सांगाता आसल्या वेळार आमी भियेसय म्हणून ना आमी निराशय म्हणून ना कंगाल जायजे म्हणून ना आमची जबाब जावं दी आमचे सांगाता राव सोमया आमचे संगता राव सोमिया आमचे सांगाता राव सोमया आमचे संगता राव सोमिया हांव आर्थीक अडचणेंत संपडत आसतना आमचे संगता राव सोमिया म्हज्या कुटुंबांत अशांती उपजत आसतना आमचे संगता राव सोमिया म्हजी जिणी एक वजें म्हणून भोगतना आमचे संगता राव सोमिया हांवें चिंतलें येवजन पोंताक पावनासल्या वेळार आमचे संगता राव सोमिया म्हाका मागणें करूंक उपगोवन भोगता आसतना आमचे संगता राव सोमिया म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये आमचे संगता राव सोमिया कोरोना पिडा ह्या संवसारांत धांवली मारता आसतना आमचे संगता राव सोमिया आमचो दिसभर तो ग्रास जोडूंक आमकां कश्ट मारता आसतना आमचे संगता राव सोमिया आमची भुरगीं आमची युवाजनां असल्या परिस्थितींत कंगाल जायनासतना रावच्याक आमचे संगता राव सोमिया आमच्या कश्टा दुखांत आनी पिडे अनवरांत आमचे संगता राव सोमिया सर वैजां आनी नर्सांच्या जिविताच्या पैनार आमचे संगता राव सोमिया ह्या कोरोना व्हायरस म्हणल्या पिडेक वावर करच्या सर्व सिब्बंदी वर्गांक आमचे संगता राव सोमिया आमी जिवितांत निराशी जाता आसतना आमचे संगता राव सोमिया जिवितांत एकसुरपण भोगता आसतना आमचे संगता राव सोमिया कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशातावन पयस आसतना आमचे संगता राव सोमिया आमी पैन करता आसतना आमचे संगता राव सोमिया आमी मागणें करतना आमचे संगता राव सोमिया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरताच दुखांनी सूख रचतलो तोच सांबाळता सदां चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या वय मोगाळ बाबा भयणीनो जेजू आमचे सांगात आसा जिविताच्या पैनार आमी आसाव आनी ह्या जिविताच्या पैनार दोळ्यांनी आमच्या दुखां आसात दूख आनी सुख दोनी त्या सोमयान रचलेले जावन आसा तोच आमकां सांबाळता चंचल जावचें नाका कंगाल जावचें नाका त्या सोमयाक उलो मारया हे घडीभर आमी दिंबी घालया आनी सोमयाक उलो मारन जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखां म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गायन करुया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलोलो तोच सांबाळता सदां जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलोलो तोच सांबाळता सदां चंचल जायनाका कंगाल जायनाका
asolo pontu poria लागीं हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका asolo pontu poria लागीं हांव तुज्या तळणेत सापडताना अंतरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका asolo pontu poria लागीं हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका asolo pontu poria लागीं हांव तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें वापरूया आमची जबाब जावं दी हे पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये पवित्र आत्म्या आमचे हात आमी उबारया ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये अनवरांच्या आनी घुसपडाच्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ताळणेच्या आनी अस्कतकायेच्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये वायटाच्या आनी पातका विरोध झुजच्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें सर्व आमच्या धाकचेरां आनी ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें सर्व संवसाराच्या कोरोना पिडेवरी कष्ट जाल्या पिडेसांतय ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें निराशेन कंगाल जावन आसल्या सर्व लोकांतय ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये खरें बरें पोवन आनी खऱ्या संतोषाचे सोदने वेळार ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ह्या पिडेक वकात सोदून काडच्या सर्व वैजांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये तुज्या मोगांत आनी इश्टगातें सदांच रावंक निर्धार करच्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये सर्व भावार्थी लोकांतय ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें आज ह्या वेळार ह्या पवित्र आराधनांत वांटो घेवच्या सगळ्या संवसाराच्या सर्व सांद्यांतय ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये हांगासर हे पवित्र आराधन चलोवन आसतना घरांनी टीव्हीचेर माध्यमांचेर विविध रितीने पळोवन जेजूचो अनुभव जडच्या सर्व सांद्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें निराशेन कंगाल जाल्ल्या या कुटुंबाच्या सर्व लोकांचे जणांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये या माध्यमांत वावर करच्या सर्व सांद्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये पिडे शिडे वेळार कश्टां बेजाराय वेळार धैर्य दिवच्या सर्वांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये आकांत अनवार आमकां धांवली मारतना निराशेंत संपडोंक दिनांतल्या मोगाळ सोम्या आमकां राख म्हणून ये पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन बर म्हणलो तेच पवित्र आत्म्या उलो मारया आमचे हात आमी उक्ते दवरया आमी आसले कडेन ससाव कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता एकामेका बसोन आसाव तर एकामेकाचो हात धरात एकामेकाचो हात धरून एकामेकाक धैर्य दियात पवित्र आत्मो आमकां निराशी करिना जेजून म्हणली उतरां सर्गा सोडून वयता आसतना हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना म्हज्या पवित्र आत्म्याक तुमचो मजतदार जावन पाठयता कुटुंबाच्या सांद्यानो एकामेकाचो हात धरात पवित्र आत्म्याची ससाय जोडात तुजो पवित्र आत्मो नितळ निर्मळ पवित्र कृपेन बरोवन दी ह्या संवसारार आयिल्लें कोरोना म्हणलें व्हायरस अनवार आकांत पयस करून दी परत ह्या देव टेंपलांत
सर फिरगज जो लोक हरी एका सुवात्यांनी एका कुटुंबा भाशेन पवित्र एवकारिस्तीक बलिदान भेटोवंक सक्रामेंत आचरण करूंक तोच सोमी फोव करून दी निमाण्या ब्रेस्तर दिसा हो एवकारिस्त घडोवन हे म्हज्या आवड आसा खरा म्हणलो तो जेजू आमकां बाबार्थी लोकांक परत एकठांय करून दी आमच्या इगर्जेच्या दारवटे सर उक्ते जावं दी आनी ह्या पवित्र थळार हरी एक देव परसा एका कुटुंबा स्पिरितान एवकारिस्तीक बलिदानान संभ्रमांक आजार जावंक प्रेरण लाभोनी म्हणून त्याच सोम्याची ससाय मागया देवाच्या पवित्र थिम्या आमचेर देवोन ये म्हणलें हें गीत आमी गावया तोच पवित्रत्मो देवोन येवं दी खऱ्या भावार्थान आमचे दोळे आमी दांक्या एकामेकाचे हात धरून हे दिमी घालन हे गीत ह्या वेळार गायन करूया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुर्बे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोन ये आमचे हात आमी उसोवन दर्या उखोवन दर्या उबारया कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर हे मागणे आमी म्हणया हांवें म्हणल्या उपरांत तुमी म्हणचे सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्व रचनाक तुजो मोग दाखयताय मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्तां जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी ऐक पिडा वेगीस ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गुण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी हे पिडेक वेगीस वकात सोदून काडीशें जावं तांकां तूं राख आनी सांबाळ सरकारान आनी भलायके शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकाच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करुया सोम्याचे आशिर्वाद आमी घेवंक मोगाळ भावा भयणीनो आमचे काळीज मौन आमी उक्तें दवरया आमा सोमेसांचेर तो सोमी आशिर्वाद घालून दी सर्वांक आमकां सवकासाय दिवन दी आमची खंत बेजाराय पयस करून दी पिडा शिडा निवारून दी म्हणून त्याच सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी तयार करून गावया गीत येद्या वोडा सक्रामेंता येद्या वोडा Sacramenta sostangnamon koroya porvillatya rupa bodla novioriti adarya salvon vecha oskar
विश्वात पवात्याचे बोळ दिव्या जसे बापात तसे पुतात उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना एका ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितात समासमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. येया नमस्कार करूया. येया नमस्कार करूया. येया नमस्कार